म्हणजे आमचे फंक्शन हे सो आमकां एक अधिकार आसा की तुमकां आमचे कितें ज्यो मागण्यो आसा ते परत रिपीट करून दिवपाच्यो. सर आमचे मेन म्हणजे 2 डिपार्टमेंट आमचे सारखे मेन आसा, एक लेबर कमिशनर आणि दुसरें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट. ज्यो तुमी आमकां स्किमी जे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हाणें एक बऱ्यो स्किमी आमकां म्हणजे पत्रकारां खातीर आंखल्यात आणि ते सगळें स्ट्रीमलायन करपाचें काम इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट करता. पूण जशी पेन्शन स्कीम म्हणटा म्हणजे पत्रकारांक ह्यो आसा त्यो अजून खंय तरी एक अडचण पडल्या. म्हणजे तरी खुबशे मेंबर म्हाका अजून कॉल करता वा आमी आमची एप्लिकेशनां सबमीट केल्ली आसा पूण ती मुखार कित्याक वचना. सो हेजेर सर आमी तुमकां एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें की तुमी तशेंच मजिलिया वेज बोर्ड हो लेबर कमिशनरा कडेन आसा. म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जावन सुद्दां खुबशे अशी आसा हांगा हाऊस मिडिया हाऊसीस ते अजूनही बेधडकपणान ते डिनाय करतात. म्हणजे अशें आसा की खुबशे जाणांक अपॉइंटमेंट लेटर सुद्दां दिनात. ते आर लायक एज गुड एज डेली वेज वर्कर्स. म्हणजे इतली वायट परिस्थिती आसा. म्हणजे आमी जर कोणाक अट्रॅक्ट करतले ह्या फिल्डान पत्रकारिता फिल्डान इतल्यो कॉलेजी आसा, चौगुले आसा, झेवियर आसा, डेम्पी आसा, हे कोर्सेस घेता. म्हणजे जेन्ना आमी तांकां अट्रॅक्ट करपाक सोदता तेन्ना हे सिच्युएशन पळोवन तो भुरगो भितर येवंक सोदिना. वर्सान वर्स म्हाका दिसता खूब हो कार्यक्रम आयोजीत करता लोकमान्य टिळकाच्या पुण्यतिथीच्या निमित्यान एक याद करता सगळ्यांक टिळक आणि पत्रकारिता हाचें नातें कितें. आयचो दीस हो टिळकाची पत्रकारितेक स्मरून काम करपाचो दीस. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे तो मी मिळवणारच हे घोष त्या काळात अत्यंत महत्वाचे ठरले. ताचो मोठ्या प्रमाणात अख्ख्या देशात ताचो प्रचार जालो. पण ताज्या जागी मुखार वचून मुखार ताजें जें योगदान आशिल्लें पत्रकारिते खातीर तें अत्यंत महत्वाचें. आयची पत्रकारिता आनी तेन्नाची पत्रकारिता हातूंत फरक कितें हें म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज. एक गजाल मुद्दामून नमूद करता राज टिळकान म्हणटा ते एक गजाल बरोबर आसा. पूण पत्रकारिता हांव करतलो म्हणून स्वताहून येयना. ताका आवड आसा पळय न्ही तो येता. म्हणजे दीस इज बींग अ प्रोफेशन हांव स्विकारलो. खंय तरी मनांतल्यान दिसता हांवें कितें तरी करपाक जाय पळय न्ही तोच मनीस येता. खूब पळयले, खूब जाणांक पळयल्या. ना इंट्रस्ट ना जाल्यार तो बाबा ना आपली एक प्रोफेशन म्हणून करुया म्हणून कोण येना आनी येयलो टिकाय ना तेणी म्हणटा लोकांक. ताजें तेणी सांगता आसतना मेन गजाल ह्यो डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आनी लेबर डिपार्टमेंट. 2 मिटिंगोन एकूच मिटींग आपयल्या. 2 म्हणजे चड जातल्यो. हांव दोनूय डिपार्टमेंटाचे हेड ऑफ आपयता आनी जे प्रॉब्लेम्स तुमचे त्या डिपार्टमेंटा कडेन पेंडिंग्स आसात म्हणजे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन आसतले किंवा लेबर डिपार्टमेंटा कडेन काही तुमचे जे मिडिया हाऊसीस तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करिना त्या पद्दतीन तांचे कडेन उलोवन ते सॉल्व करपाक लागले. दुसरें तुमी रिगार्डींग ही प्रिमायसीस रिनोवेट आनी हें सांगलें. एक ताच्या बरोबर तूं डायरेक्टली प्रेस रिक्रिएशनल क्लब दोनूय मागता. एनी हांव ही प्रिमायसीस सद्या पयलीं टेम्पररी रिनोवेट आनी हेचें करून घेवया. तुका सिटी प्रिमायसीस दिवच्या पेक्षा म्हणजे तुमी रिक्रिएशनल क्लब जो म्हणटा पळय न्ही म्हाका दिसता ताजेर हय जॉयंटली कितें तरी विचार करून तुमी आयडेंटिफाय करात. इन केस गव्हर्मेंट जर जुनी बिल्डिंग्स खंयसर आसा आमी ती रिनोवेट करूंक शकता आनी तो रिक्रिएशनल क्लब बरोबर वापरूंक शकता. सर एक एग्जाम म्हाज्या तकलेन येवंक शकना आनी आमी गव्हर्मेंट ऑफिसरांक सांगलें जाल्यार ते तकलेन बेगीन घेयना. बरी गजाल आहा ती. त्या खातीर तुमी आयडेंटिफाय करून जर दाखय म्हाका ही प्रिमायसीस आमकां उपकारता तुमी रिनोवेट करून दिवं डेफिनेटली. कारण तुमचे बरेच जाण फोटोग्राफर जे आहा पळय न्ही खंयचे फोटोग्राफ काडून हाडटात. खूप दिवस बरं करून सर आणि असेच तुमचं सहकार्य असलेले कैलासान उलयता आसतना म्हणलें सीएम नवीन आसा तरी एक हे ना काल ज्यांनी डिबेट पळयलो जाय सर उलयतालो सीएम पावले तेन्ना हांव उलयतालो याचे उत्तर जे कशें हें डॉक्युमेंटेशन करपा सारकें उत्तर दिलें जबरदस्त. प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर आशिल्लें. खूब दिवस बरं करून सीएम सर. मडगांवच्यान हांगा वचपाक पावपाक ह्या दिसांनी 2 तास 3 तासय लागतात. ही शक्यता जाणून घेवन दिगंबर सर मातशे पयलेच भायर सरले. मातशे न्ही म्हणजे अर्दवर तरी पयलीं भायर सरले आसतले आनी उद्याचें फंक्शन जावचें सारकें वेळार जावचें. हेतून आपल्याक लागून वेळ जावं नये अशें म्हणून ते आमचे काही मेंबर हॉस्पिटल सर पाविल्ले हांगा. खूब देव बरें करूं सर. असो आसतो हांगा 2 संपादक येयला खूब बरें जालें.